गोंयांत आनीक 8 जण कोवीड दुयेंती मेळ्ळ्यात. कोवीड दुयेंत आशिल्ल्यांक इस्पितळांत उपचार करपा खातीर दवरल्यात. ते सगळे दुयेंती गोंयकारच आसात अशें गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केल्लें. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो सरचिटणीस संजय बर्डेन मात ताका हरकत घेतल्या. कोवीड दुयेंती जाल्ले दुयेंती गोंयकार जाल्यार तांची वळख जाहीर करची, तशेंच ते केन्नाच्यान गोंयांत रावतात आनी ते गोंया भायर कित्या खातीर गेल्ले हाची म्हायती जाहीर करची अशी मागणी संजय बर्डेन पणजे पत्रकार परिशदेन केल्या. जे पेशंट हाडून जीएमसीन जे दवरलेले आसा हे कित्याक लागून गोंयांत येयल्लेले आनी हे खरोखरच गोंयकार काय गोंयकार न्हू आज पासून तेंच्यांनी डिक्लेअर करून सांगूंक ना. पूण जे म्हायती प्रमाणे जे पेशंट जे मेळ्ळले आहा न्हू तेजे म्हाजे लिस्ट आसा हे खंयसरले बिहारचे ते सायडीचे आनी ते गोंयांत कशे कित्याक लागून येयले कारण कळपाक जाय न्ही. आयज येतात ते लोक गोंयकार म्हणून सांगतात, खंयचे झा म्हणून कोण आसा, कोण तरी दुसरे आसा, तहसीलदार म्हणून आसा, शेख म्हणून आसा. गोंयांत आसूं शकता अशें ना म्हणना हांव, शेख बी आसात ते आमचे भाव. पूण हे जे झा जे म्हणटा न्हू हे गोंयकार केन्ना जाले काय म्हणटा हांव. आतां जर जाले जाल्यार तेंच्यांनी खंय फ्लॅट घेतला आसतले हो म्हाका खबर ना. पूण तांकां आयज तातडीन गोंयांत हाडपाचें कारण कळपाक जाय न्ही. कालूच आमचो वॉल्टर बाब जो कलांगूटचो आसा न्हू तिणी काल कलांगूट कोण येयल्ले म्हणून काल तेणी व्हिडियो केलो. तेणी खरें लोकां समोर ट्रूथ हाडलें, खरी गोश्ट हाडली आनी काल ताका अरेस्ट केलो पुलिसांनी. कित्याक लागून हे कोवीड सेक्शनाच्या अंडर तो उलयलो आनी व्हिडिओ तयार केलो म्हणून. पूण खरी गोश्ट लोकां समोर जेन्ना हाडटा तेन्ना ही सेक्शनां कित्याक लागून ही 144 सेक्शन लागून गोव्हर्मेंट ऑफ गोवान RSS वाल्यांक पोलीस स्टेशना समोर जे मनीस 4 मनशाचे वयर आसून तांकां पुलिसांनी तांकां अरेस्ट करूंक ना आनी वयल्यान ते पुलिसांक सॅल्यूट करता. 144 कलम लावन सुद्दां गोंयकार पावूंक सांगता हांव. हे राष्ट्रवादी हे जे आमचे मनीस जे आसा न्हू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे एक संस्था एक तेंचे हे आसा देशान काम करपाचें काम आहा, हिंदू लागून काम करपाचें काम आसता. हांव ते बद्दल कांय म्हणिना. पूण तांकां माननीय मुख्यमंत्र्यान आज पासून तेजेर एक्शन कित्याक लागून घेवंक ना. पुलिसां समोर परत रिपीट करता, पुलिसां समोर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जे RSS चे मनीस जे मोर दॅन 100चे वयर मनीस एक थंयसर पुलिसां समोर रावता आनी 144 कलमाचो जो तेंच्यांनी जो कायदो मोडलेलो आसा तेजेर आज पासून सरकारान कांय करूंक ना. उलोवंक गेले जाल्यार खूब आसा हेजेर. आनी म्हत्वाची गोश्ट जी म्हणटा काल जे GMCसून गजाल घडलेली आसा न्हू हे पेशंटाक लागून गोंयान जे कित्याक लागून येयले आमकां गोंयच्या गोवोरमेंटान आयज सांगपाक जाय कित्याक लागून गोंयान येयलेले ते आज पासून सांगूंक ना. आनी विश्वजीत राणे जे GMCन तुका परत हांव रिमांड करता. 1 वर्सा पयलीं 1.5 वर्सां पयलीं आमचो क्रिस्तांव भाव एकटो फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल खेळटाना एटॅक केल्लो आनी GMCन ताका एडमीट केल्लें. तेन्ना अशीच गजाल घडलेली तेन्ना तूं बेगीन ते लिपयल्ले. आतां जे देशप्रभूचे कितें प्रकरण जाल्लेलें आसा न्हू हे GMCनूच घडलेलें आसा. हेजेर तुजे डॉक्टरान कितें तुमच्या भितर कितें सेटिंग आहा म्हाका खबर ना. जे डॉक्टर आमच्या गोंयाक लागून बरें काम करतात, बरे घरान शिकलेले भुरगे आसतात तांकां तुमी प्रेशरायज करूं नाका. डॉक्टर जे आमचे बरें काम करतात गोंयान तांकां तूं जर सांगशी कितें अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय म्हणून खरो जो व्हायरस कोणाक जालेल्यान डॉक्टर डिक्लेअर करतले. गोंयच्या डॉक्टरांचेर आनी गोंयच्या ऑफिसरांचेर तुमी दबाव घालून हेच जाय तेच जाय म्हणून करूंक वयशे जाल्यार आमचे गोंयाक खंयच्या खंय वयतले. विचार करा हेजेर तुमी. आनी GMCन जे गजाली घडटात आनी तुमी सगळे हे नाटकां जी लिपोवपाची करतात न्हू हे गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय.